कोंकणी भाषेत राहायची सादरपणा खोलायची कोंकणी कले उंचायची निरंतरी वाढोनाची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा हुस्क्यांतुली उंचांतल्या भोव उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना दादोसांची निरंतरी वाडून आसची मांची ही म्हयन्याळी मांची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी मांची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी मांची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी मांची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी मांची. देव बरी सांज दिवं तुमकां सोमेस्तां. हांव आसां ग्रेशिना रान्ना पालडका. एप्रील 28 तारखेतावन सुरू जाल्लें फावरो भुरग्यांचें शिबीर आज सोंपता. ह्या समारोप कार्याचें सुकान हांवें आनी इलेंजिया फेर्नांडीस बेल्लूर सांगाता सांबाळून आसा. हांव इलेंजिया फेर्नांडीस बेल्लूर म्हजोय तुमकां मोगाचो प्रणाम. आयच्या संजेर 2 वांटे आसात. पयल्या वांटेंत वेदिकार्ये हातूंत भुरगीं आपली बोगनां उसारतात. शिबिरार्थींक प्रमाणपत्रां दिवन मान करता. तशेंच विभाग श्रेश्ठ आनी शिबीर श्रेश्ठ हांकां इनामां वांटता. दुसऱ्या वांट्यांत भुरग्यांक नाच नाटक आनी गायन हाचें जबरदस्त मनोरंजन. आयच्या कार्याची सुरवात मागण्या गितां द्वारे करता. दोतोर प्रताप नायक हांणी बरोवन एरिक बाब ओझेरियो हांणी ताळो बसयल्लें गीत आसा कितलीं विचित्र आनी सचित्र. ह्या मागणें गीत गावंक आयती आसात गायन पंगडाचीं भुरगीं. Ah
आजच्या ह्या समारोप कार्याक मुखेल सोयरो जावन हजर आसात भोवमानेस्त मायकल डिसोजा तशेंच तांचो पूत एड्रिन डिसोजा हांकां मान सोबान गुरकार एरिक बाब ओझेरियो, अध्यक्ष लुई बाब पिंत आनी कार्यदर्शी किशोर बाब फेर्नांडीस हांणी वेदीक आपोवन हाडीचे म्हूण विनंती करता. तुमच्या घट्ट ताळयांच्या शिवरान मुखेल सैर्याक वेदीक स्वागत करचें. आयचो मुखेल सैरो आसा भोवमानेस्त मायकल डिसोजा दुबय, एक अनिवासी उद्यमी. ते एक कोंकणी मोगी आनी व्हड दानी. दुबय तशें गांवांत जायत्या कोंकणी कार्यक्रमांक ते पोशक जाल्यात. गरजेवंत भुरग्यांक उंचल्या शिकपाक दुडवा कुमोक ते दिते आसात. माणसोबानाकी जायते फावटी व्हड मापान तांणी आदार दिला. कलाकुलाचो एका वर्साचो सगळो खर्च तांणी माथे मारला. आमच्या मोगान आज ते मुखेल सैरे जावन आयल्यात. तांकां मान सोबना तर्फेन आनी भुरग्यां तर्फेन फुलांतुरो दिवन स्वागत करीचे म्हूण मानसोबान अध्यक्ष लुई बाब पिंत हांकां विनंती करता. आमी शिबिरांत जायती कोंकणी शिकल्या. आतां कोंकणी अंक्य संख्या सांगूंक बाबा ॲस्टन जोशवा डिसोजा अशोकनगर हाका हांव विनंती करता. तशेंच कोंकणींत 41 समुदाय आसात. हाची एक झळक दिता बाय रितिका सेरा रॉड्रिगस वॉमंजूर. देव बरी सांज दिव तुमकां समेस्तांक. म्हजें नांव ॲस्टन जोशवा डिसोजा, नाटक विभागांतल्यान. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 70, 500, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड. देव बरें करूं. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. हांव रितिका सेरा रॉड्रिगस नाच पंगडांतावन. आज हांव कर्नाटकांतले 41 समुदाया विशयान उलोवंक आशेतां. ते जावन आसात आचारी, बांदी, भंडारी, चापटेकर, चेतपावन ब्राह्मण, चित्रापूर सारस्वत, कॅथोलिक क्रिस्तांव, दैवज्ञ ब्राह्मण, दालदी मुस्लिम, गाबीत, गावडे, गुडिगार, गोमांतक देवळी, गोमांतक कलावंत, गोसावी, गौडा सरस्वत, गवळी, जमायती मुस्लिम, केल्शी, कुडल देशस्थ, कुडमी, कुंभार, खारवी, कोमारपंत, मडवळ, मराठी, माडाकार, रेंदेर, मेस्त, मार, नवायती मुस्लिम, पट्टी, राजापूर सारस्वत, सिरियन क्रिस्तांव, सिद्धी हिंदू, सिद्धी मुस्लिम, शेरेगार, वाजंत्री, वैश्यावाणी. कोंकणी भाशेची विशेशता कितें म्हळ्यार ह्या भाशेचो प्रयोग तिनी धर्माचे लोक करतात आनी कोंकणी भास उलोवच्यान कांय भेदभाव ना. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकां भुरग्यांनो. ह्या शिबिरांत 3 विभाग आशिल्ले: नाच, नाटक आनी गायन. हर एका विभागांतावन एक वांगडी आपली बोगणां उसारतात. नाच विभागांतावन बाय शेरल जॉर्ज सिद्धी, नाटक विभागांतावन बाय सृजना विवा मतायस आनी गायन विभागांतावन बाय अमाबेल फ्लोरिन डिकुन्ना. नमस्कार, हांव शेरल जॉर्ज सिद्धी, मरी देवाचे माय मंदिर, मैनळ्ळी, शिरसी, डिनरी. आमी उत्तर कन्नड जिल्लेतावन आयल्या. तांतू जावन आसात होन्नावरची 2 भुरगीं आनी मैनळ्ळीतावन आमी 4 जाणां आसात. आनी हांव नाच विभागांतावन आसा. आज हांव म्हज्या पंगडाच्या भुरग्यांची
आनी म्हजी बोगणां सांगूंक तुमचे मुखार उबे रावल्या. आमकां सर्वांक सकाळी वेळार 8:30 तावन 10 वरां सगळ कोंकणी क्लास मेळटाली. ती क्लास रोनी माम चलोवन व्हरतालो. म्हाका त्या क्लासीन कोंकणी कशें उलोवचें म्हूण कळ्ळें आनी हांवें त्या क्लासीन कोंकणी उलोवंक शिकलें. ताच्या उपरांत आमी नाच पंगडाच्या भुरगीं नाचूंक वचतालीं. आमकां नाच शिकोवंक राहुल धाट्टू आनी डेलिशा बाय येताले. राहुल धाट्टून आमकां सांगलें की आमी नाचतना दुसरी आमकां पळोवन कितें पाड म्हणटात म्हूण आमी केन्नाय चिंती नजो. जर आमकां नाचांत खुशी भोगता तर आमी आमकां जाय बरी करी जाय. तशेंच डेलिशा बायन आमकां सदांच सांगाता दिवन आमकां बरें करून शिकयलां. आमी तांकां आभारी जावन आसा. आमच्या पंगडाच्या भुरग्यांक न्ही चड करून बरें लागलें म्हणल्यार सिद्धी पंगडाचो डमाम नाच. तशेंच बायलां आनी तोणयो नाच आमकां बरें लागलें. तशेंच आमकां नवे नवे नाचपांची मेटां शिकोवंक मेळ्ळी. आनी राहुल धाट्टू आनी डेलिशा बायन सदांच आमकां नाच बरे रितीन शिकयताली. तरी आमी शिकनातालीं. आमकां तांणी कळना जाल्यार कळटा म्हणसर शिकयतालीं. तेन्ना आमी बरें करून शिकतालीं. तशेंच आमकां तोणयो नाच बरें लागले. राहुल धाट्टून आनी डेलिशा बायन आमकां बरें करून शिकयलें. आमकां इतले दिसान बरें जाल्लें म्हळ्यार कार्यनिर्वहण आसूं वा योग आनी विमर्शो सांगतले बरें जालें. 1.5 घंटेच्या क्लासीन आमकां 1 घंटो नाच शिकयतालीं आनी अर्दो घंटे मदें मदें आमकां पुरो जाताना आमचे वट्टूक बसून हांसून खेळून उलयतालीं. आमकां मस्त खुशी भोगली. सगळ्या वट्टूंक नाचोवंक आमी इल्ले पोखरीपणां केलीं. तशेंच आमी बऱ्या तरान तरबेत घेतली. आमी वट्टूक रडतल्या हांसतल्या एकामेकाचो कश्ट आनी संतोश वांटून घेतल्या. आनी आमकां सदां सांजेर वितोरी माम दिसाचो विमर्शो चलयतालो. हर एकल्यांक उलोवंक रावतले. उपरांत 10 वरांन आमकां न्हिदोंक दिवे बंद जातले. तरी आमी न्हिदनातले. ते दाडा आमी कोणाकय कळनासतना पुसू पुसून उलयतालीं. तशेंच एका वारा म्हणसर उलोवन रावतालीं. आमकां हें शिबीर खूब आवडलें. मुखल्या वर्सा शिबीर बेगीन येवं म्हूण आत्रेगान राखून रावता. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव सृजना विवा मतायस नाटक विभागांतावन आज ह्या शिबिरा विशयान तशेंच नाटकाच्या तरबेते विशयान म्हजो अनुभव वांटून घेवंक कशी व्हरतां. हांव फाटल्या 3 शिबिरांनी भाग घेवन आसा. पयलें खमीर, मागीर 2 वर्सां कोरोना आयिल्ले वरवीं आमकां शिबीर नासलें. आदल्या वर्सा किर्णा शिबीर आसा केल्लें आनी तशेंच ह्या वर्सा फावरो. म्हाका ह्या 3 शिबिरांनी मस्त गंमत जालें. आमकां भुरग्यांक हर एका वर्सा असलीं शिबिरां आयोजन करच्या माणसोपणाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. आमकां सद्दां सांजेर वेगवेगळ्या शेतांनी नांव जोडिल्ले मनीस येवन माहिती दिताले. जॉयल बाब पिरेर संगीता विशयांत, जिवेन सिद्धी आनी सुनील सिद्धी सिद्धी समुदाया विशयांत, आयरीन बाय आनी अनिल बाब आनी आमकां ओवियो आनी वेर शिकयले. कोंकणी संगीत शेतान कोंकणी आबोले म्हूण बिरुद घेतिल्ली जॉयस बाय हजेर हिणें आमकां साबार तरांचीं पदां शिकयलीं आनी संगिता विशयान माहिती दिली. आमी शिरंदरीचो पावस म्हणल्या पदाक नाच केलो. शुक्रारा आमकां कुडाळ देशांत समुदायातावन सुचित्राबाई नायक आयिल्ली. तिणें आमकां तिच्या समुदाया विशयान साबार संगती सांगल्यो. काल क्लाराबाई डिकुन्ना हिणें भुरग्यांक परिक्षेचो दबाव नियंत्रण करचे विशीं माहिती दिली. पयल्या दिसा आमकां एरिक आबान आनी पंगडान येवन आमचे खातीर भक्तीचो बाण म्हणलें कार्य सादर केलें. आयतारा आमकां मनदीक बाब पावल सेबॅस्टियन डिसोजा हांणी मॅजीक शो दाखयलो. तशेंच मंगळारा आमी बिग सिनेमाक वचून वोर्तांतलें फूल म्हणलें चलचित्र पळयलें. तशें आमचे खातीर ह्या 10 दिसांनी साबार जाणांनी येवन मस्त मनोरंजन कार्य सादर केलीं. आमी सद्दां सकाळीं सांजेर विविध खेळ खेळटले. डॉज बॉल, खोखो, दोरी वटचें, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल, लगोरी अशें इत्यादी मस्त गंमत करतले. आनी नाटका विशयान सांगचें तर आमकां सद्दां सकाळीं 10:30 वरां तावन 11:15 पर्यंत नाटकाची तरबेती आसतली.
एक ल्हान बेटोळ जाल्या उपरांत परत 11:30 तावन 1 वरा पर्यंत तरबेती चलतली. तशेंच दनपारां 4 वरां तावन 5:30 म्हणसर तरबेती आसतली. आमकां विकास दट्टू लासरादो तरबेती चलोवन व्हरतलो. तशेंच ताचे सांगाता साविताबाई आनी एम्ब्रीन दट्टू तरबेती दितले. विकास दट्टू आमकां सद्दां तरबेतीच्या पयलें 10 मिनटां उलोवंक सोडटलो. मागीर ताच्या क्लासी वेळार कोणायकी उलोवंक अवकाश नासलो. ताच्या हातांत एक बॅत के दाळे आसतले. सुरू 4 दीस आमकां विकास दट्टून, आल्बन दट्टून आनी एम्ब्रीन दट्टून साबार खेळ शिकयले. तशेंच साबार तरांची उस्वास नियंत्रणाचे व्यायाम शिकयतले. तो आमकां बरे करून नाटका विशयान तरबेती दितलो. तशेंच विशया भायली जाणवाय दितलो. एम्ब्रीन दट्टून आनी साविताबाईन आमच्यो साबार सुकी तिदविल्यो. तशेंच आमी नाटकाक गेल्यार आमकां नाच, नाटक आनी गायन तिनी शिकोवंक मेळटा म्हूण सांगलें. आमकां नाटकान शिस्त शिकोवंक आनी भाशेची जाणवाय शिकोवंक अवकाश मेळ्ळो. तशेंच आवाज नियंत्रण आनी ताळ्याची विविधता आमकां विकास दट्टू शिकयतालो. तो म्हणटलो नाटकान धैर्य, शिस्त आनी वेळ सांबाळचें गरजेचें. तशेंच संभाशण, तोंडपाट आनी हावभाव बऱ्यान करूंक कुमक करतालो. आमी 25 जाणां नाटकांत आसल्यां. आमी मस्त गम्मत करतल्यां. थोडे फावटी जगन तशेंच थोडे फावटी मोगान आसतल्यां आनी एकामेकाक कुमक करतल्यां. विकास दट्टू आमकां इल्ले मोगान तशेंच इल्ले रागान बरें शिकयतालो. ताका हांव आमच्या सर्व नाटकाच्या भुरग्यांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आमकां अरुण राज मामान आंब्या रुखार पणस म्हणलो बरो नाटक बरोवन दिलो. तांचो हांव उपकार आठयतां. तो नाटक आमी मागीर सादर करतल्यां. आनी येवच्या वर्सा म्हाका शिबिराक येवंक अवकाश मेळ्ळ्यार हांव खंडीत येतलीं. सर्वांक देव बरें करूं. देव बरी सांज दिवं तुमकां सोमेस्तांक. हांव अमाबेल फ्लोरिन डिकुन्ना देरेबेल गायन पंगडातावन ह्या 10 दिसाच्या फावरो शिबीर विशयान म्हजी बोगनां ओसारूंक हांगासर तुमचे सवय उबी आसा. ह्या शिबिराक येवचे पयलें म्हाका कोंकणी भाशेची सर्ती माहीत नासली. पूण आज कलंगणातावन पाटी वता आसतना कोंकणी भास सुडालयान उलयतली म्हूण कांयच दुबाव ना. कित्याक म्हळ्यार ह्या फावरो शिबिरांत आमचे मायभाशेक मान दिवंक आनी धैर्यान सारके रितीन उलोवंक कुमक केला. ह्या 10 दिसांनी आमी कोंकणी संबंदीत विविध विशयांत जायते जाणवाय जोडल्या. जावं दी कोंकणी अंके संख्ये, समुदाय, कोंकणी संदेश, रोमी लिपींत बरोवंक असल्या जायते संगतीची जाणवाय आमचे कोंकणी तरबेतकार रॉनी माम क्रास्टा आनी फादर जेसन पिंटोन आमकां शिकयला. तांकां देव बरें करूं. आमकां मुखार येवन धैर्यान उलोवंक, कार्यनिर्वहण तशेंच टीव्ही निरोपण करूंक तरबेती दिल्ल्या अरुण राज माम रॉड्रिगस हांचो उपकार आठयतां. हांव गायन पंगडातावन. गायन तरबेतीन आमकां विविध संगीत वसंतरा शिकूंक आसलें. आमकां एरिक बाब ओझेरियो, डियलबाय, रायनाबाय, सोनलबाय, प्रितुमाबाय, सुनीलबाब, प्रितीबाय, आयरीनबाय असल्या महान गवप्यातावन शिकूंक अवकाश मेळ्ळो. आमकां घुमटां शिकूंक जॅस्मिनबाय लोबो आयली आनी म्हाका जिणेंत पयले फावटी घुमट हातांत घेवन वाजोवंक अवकाश मेळ्ळो. आमकां भक्तीपदां, दुलपदां, पोल्का, वोव्यो, वेस, मांडो आनी हेर संगीत नवे रितीन समजून शिकूंक आसलें. हांव मुखार उत्तीर्ण गांवपीण आनी कार्यनिर्वाहकी जातली म्हूण धैर्यान सांगता. म्हाका पुरो बरें जालें पूण सकाळींचें मात्र कस जातलें. सकाळीं 6 वरां उठल्या तक्षण अनिता मिस योगा शिकूंक तयार रावतली. आमकां तिणें जायते आसनां शिकयले पूण तातूंत म्हाका भोव खुशीचें जावचें आसन शवासना. दोळे धांपून उक्ते करतना शिबिराचे 10 दीस संपले. आतां घरा वचूंक बेजार जाता. ह्या शिबिराचो अनुभव जिवीत भर विसरची ना. सोमेस्तांचें बरें जावं. देव बरें करूं. ह्या शिबिरान जायत्या तरबेतदारांनी तरबेती दिल्या. तांकां आतां मुखेल सैऱ्यांतावन आमी मान करूंक आशेतां. तरबेतदारांची नांवां वसूंक डेनिशा मारिया डिसोजा हाका उलो दिता. फावरो तरबेतदार नांवां आपयतना तुमी मुखार येवचें आनी मुखेल सैऱ्यांतावन फुलां तुरो घेवचो. एरिक ओझारियो, शिबीर निर्देशक. लुईस जे पिंटो, शिबीर संयोजक.
गायन तरबेतदार रायना कॅस्टेलिनो, DL डिसोजा, आश्विल कोलासो कीबोर्डाक सांगात दिला. आयरिन रेबेल्लो, प्रीति लोपेस, सोनल मोंतेरो, जास्मिन लोबो, ग्रिंटन अग्रार गुमटा तरबेती, नॉर्बर्ट गोन्झाल्विस वजंत्रा. नाच तरबेती राहुल पिंटो, डेलिशिया पिरेरा. नाटक तरबेती विकास कलाकुल, सविता सल्डाना हिने राती सलयांक सांबाळ्ळा. एमरिन डिसोजा, रोमारियो पिंटो, अरुण राज रोड्रिगस नाटक बरयणार. कोंकणी शिकप रॉनी क्रास्ता, फादर जेसन पिंटो रोमी शिकप. कार्यनिर्वहन आणि TV निरूपण अरुण राज रोड्रिगस. खांड जवान नवीन लोबो. मान मुनीस विभाग सांभाळणार आयरिन रेबेल्लो. योगा तरबेती अनिता टीचर. हेर कुमोग सुनील सिद्दी, सरिता डिसोजा, आल्बन डिसिल्वा, रुक्मिणी अक्का, राजीवी अक्का. सोमेस्तांक देव बरें करूं. आता मुखेल सैरो सर्व शिबिरार्थींक प्रमाणपत्रां वांटता. नांवां वाचूंक शिबिराची मुखेल बाय सिमॉन डिसोजा हाका हांव विनंती करता. नांवां आपयतना तुमी मुखार येवचे आनी मुखेल सैर्यातान प्रमाणपत्र घेवचें. नाच विभाग अनिशा डिया लोबो, एंजेलिटा बार्बोजा, Anya Pearl D'Souza, Arlen Eve Castellino, Ashil Dantis, Carol Cutina, Krishil Lara D. Almeida, Delcy Duming Siddi, Elaine Gia Fernandez, Gianna Fernandez, Glancy Mariani Siddi, Jennifer Fernandez, Krishal Jane Vas, Marissa Lobo, Manuel Fonseca, Rachel Francis Siddi, Rachel Montero, Ritika Sarah Rodriguez, Rupal Prima Menezes, Senora Fernandez, Cheryl George Siddi, Tina Fernandez, Ethan D'Souza, Viren Nihal Mascarenas, Royston Montero. आता नाटक पंगडातावन Aaron Rick Morris, Anston Andrade, Aston Joshua D'Souza, Aston Lobo, Claren Pavel Machado, Elvin Rego, Gracian Arana, Mabon Alric Montero, Neil Suraj Menezes, Princeton Dantis, Princeton Matthias, Rishon Noronna, Rowan Mario Fernandez,
रॉयस्टन रॉड्रिगस, शानविन लसरादो, एड्रिन ज्योति डिसोजा, अल्रिशा वेलनी रॉड्रिगस, अल्वीना लीशा मोंतेरो, अनोरा नीरल डिसोजा, अनविला नियोरा डिसोजा, डियोला कार्डोजा, लरिसा डिसोजा, प्रिंसिया वियोला डिसोजा, संजना रीवा मतायस, सृजना वीवा मतायस. आता गायन पंगडातावन अमन क्रिस दांती, एस्टन क्लीवन पिंटो, कैनन बैप्टिस्ट, इवन हैरी रॉड्रिगस, प्रत्विन रिशॉन डिसोजा, प्रेरन अनमोल क्रास्ता, रिशॉन स्वीड नोरोन्ना, सैमुअल मिरांडा, सात्विक डेनिस कार्लो, शर्विन पत्रावो, वेलरॉन अल्वारिस, अमाबेल फ्लोरिन डिकोन्ना, एंजल डिसोजा, एंजल सूजन लीमा, डेनिशा डिसोजा, जेनिशा डिसोजा, जेनिशा शेरिल रॉड्रिगस, जेशिल ग्लांसी मिनेजिस, प्रिंसिया डिसोजा, रीशिल लीजा नोरोन्ना, रीशिल मेल्बा क्रास्ता, शाइनी मेलोडी कार्डोजा, वियोला रिशा फर्नांडिस, टेसिल्डा फर्नांडिस, सिमोन डिसोजा. ह्या शिबिरांत तेग विभाग श्रेष्ठ आणि एक शिबीर श्रेष्ठ विंचून आयल्यात. कोण ती हाची खबर आमकांय ना, फकत अरुण राज मामाक मात्र कळीत. तांणी येजय आनी गुड फुडें जय म्हूण विनंती करता. आयचें सगळें कार्य भुरगीं चलोवन व्हरतात. हांव मोदेक भुरग्यांची दिश्ट काडूंक मात्र. ह्या वर्साच्या फावोरो शिबिरांत 52 भुरगीं आसलीं. 25 जाणां नाच विभागांत, 25 नाटकांत आनी 25 गायनांत. आमच्या संप्रदाया प्रमाणे आमी शिकयता, प्रोत्साहन दिता आनी तांकां तांच्या साधना खातीर अंक दिता. कोण चड साधन करता ताका चड अंक लाभतात. आनी आज कोंकणी परिक्षा आसली, ताकाय अंक आसले. सर अंक सांगाता घालून शिबीर श्रेष्ठ विंचता. तशेंच हर एका विभागांनी 3 विभागांनी कोण चड तालेंतवंत आसा ताची विंचोवण करून ताका पंगड श्रेष्ठ जावन विंचता. पंगड श्रेष्ठाक रुपये 2000 तशेंच सर्टिफिकेट लाभता. शिबीर श्रेष्ठाक रुपये 3000 तशेंच सर्टिफिकेट लाभता. नाच विभागांत ह्या वर्साचो विभाग श्रेष्ठ कोणाक वता? नसपिन्यो कोणाक वता? फावोरो 2023 नाच विभागाचो विभाग श्रेष्ठ रिशॉल मोंतेरो. भुरग्यां मसूर जाता, तर ताळयो मारा. आता नाटक विभाग फावोरो 2023 विभाग श्रेष्ठ नाटक. तो वातें हां ಗೊತ್ತು ನಾ ತಾಂಜೆ ನಾವು ಬಳಿತಾನ ಮಕತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆತ ತೋ ಗೀತೆ घेवन. एनोरा निरल डिसोजा,
तें नेसाने पळयतना तो फावरो 2023 विभाग श्रेष्ठ गायन कोणाक वता सात्विक डेनिस कार्लो. आता 500 भुरग्यां पैकी एकल्याक वता शिबीर श्रेष्ठ फावरो 2023 एकल्यान आसचें जायत तुमी सांगल्या बरीस फावरो 2023 श्रेष्ठ शिबिरार्थी या फावरो शिबिरार्थीची मुखेल सिमोन डिसोजा. सिमोनाक सर्टिफिकेट आणि रुपये 3000 मिळतात. सोमेस्तांक पुरबी आमची योगा टीचर सदांय सकाळीं 7 वरांर येताली ती आज सांजेर 7 वरांर पावल्या. टीचर अनिता टीचर तुम्ही हांगासर येजय आनी आमच्या मुखेल सैर्यांत एक फुलां तोरो स्विकार करी जे तुम्ही आमच्या भुरग्यांक योगा शिकयला. देव बरें करूं मुखेल सैर्यांक. आतां सर्व शिबिरार्थींनी पंगड तस्वीरेक तुर्तान वेदीर येवचें. आता वेळ आयला मुखेल सैर्याच्या अमोलीक उतरांचो. विनंती करता भोवमानेस्त मायकल डिसोजा तुमी भुरग्यांक तुमचो संदेश दिवचो. सोमेस्तांक देव बरी सांज दिवं. म्हज्या मोगाच्या कोंकणी मोगीनो भावनेनी भयणीनो भुरग्यानो प्रप्रथम जावन ह्या आज तुमकां सोमेस्तांक म्हज्या तर्फेतावन हांव देव बरें म्हणटा. म्हळ्यार एक माणसोबण सरल जे जाल्यार तुमचे तल्यानी तांच्या फंक्शनाक एटेंड जाल्यार मात साध्य आसा. तुमकां हांव एक शाबासकी पटयतां आनी मुखारी ओलोत सहकार तांकां दिया. कोंकणी भाशेची कोंकणी मायेची ते सवा करूंक तांचे हात घट करा. आतां भुरग्यांनी ह्या शिबिराक तुमी हाजीर जाल्यात. ही आज 2 विशय आहात. एक तुमचे तावन तुमी काडिल्ल्या कश्टाक तुमच्या आवय बापायन दिल्ल्या तुमकां सहकाराक आनी ह्या माणसपणाच्या येजमानांनी तुमकां ह्या तरबेती दिवंक काडिल्ल्या कश्टाक आनी तांणी केल्ल्या सर्व विलावरेक तुमकां देव बरें म्हणटा. कित्याक आमी सांगल्यार मुखल्या आमच्या कोंकणी भाशेक अभिवृद्धी खातीर तुमी आज हे नवे सर्जेर आमकां कोंकणीक करून दिल्यात. देव बरें करूं तुमकां सोमेस्तां. हो एक संदर्भ ह्या भुरग्यांक पळयतना ह्या तुमकां पळयतना आनी ह्या 35 वर्सां जावन इतली मेहनत काडन इतले कश्ट ताचे म्हाका गोत्ता. तांणी हरियपटी आमचे कडेन येताना हे माणसोबण म्हणले एक मंच सोलोवंक तांचे आमी इंग्लिशान म्हणटा हँड टू मावथ कश्टाचे दीस. बट कसलें कश्ट आसूं दी कसलेंय पयशांचे अडचण आसूं दी कोणा कडेन एक इसारण आनी ताच्या उपरांत खंयच्यांत तांचे निरंतर तांचे काम रावी नासतना तांणी मुखार व्हेलां. ह्या मुखार व्हेल्ल्या एरीक बाबाक तांच्या कुटुंबाच्यांक आनी मेन ह्या असो गुरकार लुई पिंटोक आनी उरले आसला अरुण राज आनी उरल्यांच्या नांवां सगळ्यांचे काडूंक वचना. म्हळ्यार हर एकल्यांच्यो तांची मेहनत आसा आनी तांचे काळजा तावन तांणी म्हणटात न्ही तानू माना दाना तावन तांणी सहकार दिल्ले म्हणटी मात्र हे आज माणसपण आज एक उक्त्या सोन
आणि आयच्या हातून म्हयन्याक कार्यक्रमां दिवंक सकलां तुमकां सोमेस्तांक देवाची दराळ आशिर्वादां दिवं दी आनी हें मुखलें कार्य आनी मुखल्या वर्सांनी आणकी बऱ्या तरान चलोवंक तुमकां साथी मेळोवन दी म्हणून मागता. देव बरें करूं. भुरग्यांनो, तुमकां आतां तुमी कालेंत तुमच्या नाटकांत तुमच्या सिंगिंगांत तुमी मुखार आयल्यात. तुमच्या इस्कालाच्या जिणयेंती आनी ह्या तुमच्या कलेच्या जिणयेंती तुमकां सर्व बरें मागता. आवय बापायनो, तुमी तुमच्या भुरग्यांक मोगांनी आनी कोंकणी मोगेच्या मोगांनी तुमी हांगा धाडलां. सुमार मेहनत काडल्या, तांकां प्रोत्साह दिला. तोच प्रोत्साह आनी मुखार व्हरून तांकां खंयचे तांच्या मोनाचे तांच्या टॅलंटाचे खंयचे कोंकणीक सेवे दिवचे, सिंगींग आसूं दी, भाशणाचें आसूं दी, नाजाल्यार नाटकाचें आसूं दी, तांकां तुमी प्रोत्साह दिया आनी ती मुखल्यांत जिणयेंत यशस्वी जावं दी म्हणून हांव मागतां. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 11चे न्ही सोमेस्तांक आज प्रत्येक तरान तुमी दिल्ल्या येदोळसर दिल्ल्या सहकारा खातीर, माणसोबण आनी कोंकणी भाशेक दिल्ल्या सहकारा खातीर आनी मुखारी सहकार दिया म्हणून तुमचे कडेन विनंती करन म्हजी ही 2 उतरां आखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं मुखेल सैर्याक. आतां वेदीक कार्याचो निमाणो वांटो उपकार आठवणी मुखार आपयता बाबा शर्विन पत्रावो, शक्तीनगर. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. म्हजें नांव शर्विन पत्रावो. हांव शक्तीनगर टावन. हांव हांगासर उपकार बावडूंक तुमचे समोर उबो आसा. पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मुखेल सैऱ्यांक. तांणी तांचो अमूल्य वेळ करसून आम्हा सर्वां पासत आयिल्ल्याक. हांव देव बरें करूं म्हणटा माणसोबान संस्थ्याक हें वर्तें शिबीर आयोजीत केल्ल्याक आनी आमकां ह्या वेदीर सर्वांची टॅलंटां प्रदर्शूंक अवकाश करून दिल्ल्याक. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वडिलांक आमकां ह्या शिबिराक धाडिल्ल्याक. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमकां तरबेती दिल्ल्या तरबेतदारांक. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमकां रुचीक खाण जेवणाची वेवस्था केल्ल्यांक आनी आमकां दुडवांत कुमक केल्ल्या पोशकांक आनी सहकार दिल्ल्या सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. इतल्यान वेदीक कार्य संपता. थोड्याच वेळान सुरू जातली 257वी म्हयन्याळी मानशी भुरग्याले सभान. आतां म्हयन्याळी माचयेक आमी चलावण दिता. आयची म्हयन्याळी माची 257वी. आस्तावन नवो प्रयोजक ह्या म्हयन्याळी माचयेक फावो जाला. मानेस्तीन फिलोमिना आनी मानेस्त मार्टिनचे अरांना दुबय, ग्लोबलिंक वेस्टार शिपिंग दुबय हांकां आमी आभार मानता. आनी आतां उलो दिता ह्या समारोप कार्याचो मुखेल सैरो मायकल बाब डिसोजा हांणी घंट मारून आयच्या ह्या म्हयन्याळी माचयेक चलावण दिवंक. देव बरें करूं. वोमालिस्ट मायकल डिसोजा तशेंच तांचो पूत आसा एड्रिन डिसोजा. एरी बाब आतां जाणटो जाला. इतलीं वर्सां कोंकणीची सेवा दिल्या 26 शिबिरां चलोवल्यांत आनी आयच्या ह्या शिबिराक वेता आसतना जायत्या भुरग्यांनी सांगलां आमी शिबिराक येनातल्यार मुखल्या वर्सांनी तरबेतदार जावन येता गी म्हूण. खंडीत वेता. मुखल्या वर्सांनी आमकां कुमो करूंक तुमच्या तसल्या तरणाट्या सोजऱ्यांची गरज आसा. ह्या शिबिराक व्हड खर्च आसा. आमी 3 एक वांटो मात भुरग्यां तावन घेता. आमच्या अनुभवा प्रमाणे हर एक वर्स शिबीर चलोवंक एका भुरग्या फाटल्यान 4,500 रुपये खर्च आसा. तातूंत 3 एक वांटो म्हळ्यार 1,500 मात आमी भुरग्यांक चार्ज करता. आमी मनावी केल्ली उदारमणाची देणगी दिवंक जायत्यांनी आमकां स्पंदन केल्या. 25,000 तावन 1,000 मुनासर तांचे भितर जायत्यांनी कुमो केल्या. जायत्या भुरग्यांच्या वडिलांनी हांगासर येवंक
थोड्यांनी कान हाडलां, थोड्यांनी पिवन हाडलां, थोड्यांनी दुडवाक उमोग दिल्या. हांकां आमी फुलां तुरो दिवन मान करूंक आशेता. हांव नांव आपयतां, भुरग्यांचीं नांवां आपयता आसतना तांची वडीलां आसल्यार उबे रावा आनी आमच्या अध्यक्षतावन आमचो मोगासो उपकारी मनाचो संकेत जावन एक फुलां तुरो स्विकार करा. प्लांटेक इंडस्ट्रीज सर्विसेस, ऑल्विन हेनरी रोड्रिगस, ऑस्टिन डिसोजा प्रभू, डॉक्टर रश्मी किरण ओझेरियो. नांव नाका म्हणून एक दान आयलां, तांकां देव बरें करूं. विनोद डिसोजा पुत्तूर, फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया, सुदीप सपनील गोंजाल्वीस, दिव्या जेनिफर डिसोजा. वेदिक कार्य संपले. आता तुम्ही आतुरायेन राखून रावली म्हयन्याळी मानची सुरवात येता. हांव आसा सिमॉन डिसोजा, ह्या शिबिराची मुखेल. आनी हांव डेनिशा मारिया डिसोजा राणीपुरा गायन विभागांत हांव आनी सिमोन सांगता ही म्हयन्याळी मानची चलोवन व्हरता. आयची 257वी म्हयन्याळी मानची फावारू शिबिराच्या भुरग्यां भुरग्याले सोबान. हे मानचेचे पोषक आसात श्रीमती फिलोमिना आनी श्री मार्टिन जे आरान्ना दुबय, ग्लोबलिंक वेस्ट स्टार शिपिंग LLC. हांकां आमी आभार आसा. डेनिशा, तूं आनी हांव दोगांय गायन पंगडाची न्हय, तर आमच्या तावनूच कित्याक कार्य सुरवात करूं नजो? तशें केल्यार नाच पंगडाची आमकां दोगांयकी धांवणोक आसात. आमी उडत्या नाचाद्वारे सुरवात करया. आमच्या देशांत जायते सांप्रदायीक नाच आसात, जशे गुजरात असो दांडिया, तशे आमचे कोंकणींत तोनयो नाच. मान सोबानाच्या नाच सोबान पंगडान तोनयो नाच सादर केला. आता शिबिराची भुरगीं तोनये नाच सादर करतात. तोनयेर तोनी मार ह्या पदाक उतरां बरयल्यात कवी जॉर्जी पिंत आयकोळ आनी ताळो रचला एरिक बाब ओझेरियो. तर आमी नाचूंक आयती जावया. जबरदस्त तोनयो नाच. शेवटू देला कोंकणाचो जिवो बरकसला. ओ तोणये तोणी मार, उडून पडून मार, उल्हासाचो शेवटू देला कोंकणाचो दिवो बरकसला.
शेवो तुगेला कोंकणाचो दिवो बरकसला ओ तोणये तोणी मार उडोन पडोन मार उल्हासाचो शेवो तुगेला कोंकणाचो दिवो बरकसला तोणयेर तोणी मार उडोन पडोन मार तोणयेर तोणी मार नाचून उडोन मार तोणयेर तोणी मार उडाणाचो मार तोणयेर तोणी मार हांसून खेळून मार तोणयेर तोणी मार माटो मोडून मार तोणयेर तोणी मार माटो मोडून मार तोणयेर तोणी मार उडोन पडोन मार तोणयेर तोणी मार हांसून उडोन मार तोणयेर तोणी मार उडाणाचो मार तोणयेर तोणी मार हांसून खेळून मार तोणयेर तोणी मार माटो मोडून मार तोणयेर तोणी मार माटो मोडून मार देव बरें करूं नाच विभागाच्या सांद्यांक आतां जाल्यार आमी गायन करयेत. आयच्या सांजेचे पयले गीत बालगितांची शिंकळ. हातूंत सांप्रदायिक भुरग्यांची गितां ह्या शिंकलेंत गुंतल्यांत. तर आतां गायन पंगड सादर करता बालगितांची शिंकळ. कावळो रोडो
कशें आसतलें आमचें गायन तुमी आनीकी कांय इल्ले ताळयो पेटल्यार आमकां खुशी जायत आमी फावारो शिबिरांत कोंकणी शिकल्या कोंकणी भास संस्कृतीची वळख केली कोंकणी मायक जाणा जाल्या आमच्या काळजा गुंडायेतावन कोंकणीची मधुर बोगना गुंतून गीत उपजोन आसा ताळे आमचे उसोन संगीत लारा करूं कायती आसाव दादूस तुमची मना आतां आयकोव्या गायन पंगडातावन गायन काळजा गुंडायेतावन उतरां आनी ताळो रचला अजित पीटर डिसोजा
देव बरें करून तुमकां. आतां गायना उपरांत आनीक नाच. पद आसा ठोक म्हज्या काळजाचे बागेल. उतरां लिखल्यांत कवी लॉयड रेगो ताकोडे आनी ताळो दिला रोशन डिसोजा आंजेलोर. नाच संयोजन केला नाच सोबाण. तर पळोवया नाच. टोक म्हज्या काळजाचे बागेल. हो शिस्ता आंग मुझे धगगे हाव नेणा कुलकुलता काळीज हिवा मोगगे हाव नेणा थल्ली मना आणि हल्ली जीवाची कणकणा तुका पळत पळत रंगतात डोळ्यांची बणा. सिमोन मुखार कितें करया? मुखार म्हज्या आनी तुज्या पसंदायेचो मांडो. डेनिशा, मांडो म्हळ्यार कितें? मांडो पोर्चुगीसांतावन गोंयांक आयिल्लो. मांडो तेलत्या ताळांतावन सुरू जावन पाश्चात उडत्या ताळांत आखेर जाता. मांड सोबानान मांडो उत्सव म्हणलें धाकल्या बरेत कार्य केलां, पूण तें पळोवचें भाग आमकां मेळ्ळेंच ना. कित्याक म्हळ्यार तो वळ आमी जल्मक वचना. पूण आज आमी गायन पंगडाचे वांगड्या सादर करता एक मांडो. See
गांवडो तुमकां रुसलो मू आमकां कशें कळचें देव बरें करूं गायन जालें नाच जालो आनी कितें उरला नाटक उरला आमचो नाटक विभागाच्या नाटकिस्तांनी एक अपुरबायसो नाटक तयार केला नाटकाचें नांव जाणात आंब्या रुकार पणस वय आज कलांगणांत आंब्या रुकार पणस जातले हो नाटक बरयला अरुण राज बाब लुद्रिक निर्देशन दिला विकास लसरादो कलाकुल सहकार दिला मांड नाटक पंगडान नाटकाची अवधी आसा 40 मिनटां नाटकाक हरकत जायनातले बरी तुमची मोबायलां स्विच ऑफ करचे आनी भुरग्यांक सांबाळचे नाटका उपरांत कोणी उठून वचनाकात आनी एक नाच आसतलो हो नाटक काल्पनीक ह्या नाटकांतले पात्र तुमी हेरांक तुलन करतात तर हांकां बरें ना जबाबदार न्ही आतां सादर जाता नाटक आंब्या रुकार पणस तुम्ही येत असताना मुखल्या 5 वर्सांक तुम्ही लोकांक कितें आश्वासन दितात गावा खातीर कितें बरेपण करूंक चिंतात ते तुम्ही लोकां मुखार दवरचे हो आमचो गांव प्रजाप्रभुत्व गांव हांगासर 18 वर्सां भरलेल्या हर एकल्याकी मत चलोवंक अवकाश आसा आनी 25 वर्सां भरलेल्या रायाच्या जबाबदारेक नामपत्र दिवंक हक्क आसा ऐका ऐका चंडीगोरी गांवच्या लोकांनो ऐका आज तावन 15 दिसांनी ह्या गावाक नव्या रायाचे चुनाव चलतले ह्या चुनावाक रावून गांवचो राय जावंक कोणाक मन आसा तुम्ही तुमचे नाव फाल्यासलच्या नीतीकर्त्याच्या पंचायत सभेत दाखल करचे ऐका ऐका आम्ही चुनाव चलयता आणि नव्या रायाक विंचता आज ही विशेष सभा आपयल्या कोण या गांवचो राय जावंक आशेता ताणी ताचे नाव या सभेत दाखल करचे निधी करतनो फाटल्या 50 वर्सांतून अळे आमचो हो मालगडो पापण्णा या गांवचो राय जावन आसा हाचे शिवाय दुसरो राय आमकां नाका वय वय आमकां पापण्णाच जाय पापण्णा म्हज्या मोगाच्या गांवच्या निवास्यानो फाटल्या 50 वर्सांतून हांव ह्या गांवचें आडळतें चलोवन आसा हांव ह्या गांवचो राय जावन आसा वय वय प्राय जाल्यार कितें जालें
अच्छा पाठीचो कोणो घट्ट असा पाठीचो कोणो मात्र नाही या सक्कडी गट असा तुका कशें कळ्ळें त्या हांव ताची बायल न्ही दुसरी कोणी आसा ती नाना बाबांना शिवाय आमकां दुसरो ना तोच आमचो राय जायत तर येदोळ पापण्णाचें नांव मात्र तुम्ही सूचित केलां म्हज्या चंडीकोरीच्या निवास्यानो आमी खंयच्या रुका मळान बसल्या पळय तो रूख हांवें सिलायल्लो 50 वर्सां आदीं हांवें हांगासर एक पार घाल्ली आतां रूख जाला आंबे जाल्यांत सगळो चंडीकोरीचो गांव ह्या रुखाचे आंबे खावन दोशी आसा कितली अभिवृद्धी आमच्या गांवांत जाल्या पळय पळया त्या तळ्याक हांवें पांपाळे घाला तुमकां दुकोर पसून कुण्यावाडी रीण दिला तुमकां कुंकडां पसून कुण्यावाडी रीण दिला तुमच्या भुरग्यांक इस्कॉला धाडूंक हांगासर इस्कॉल स्थापन केला हांवें हें केलां हांवें तें केलां हांवें तेंय केलां हांवें थंयच्या थंय केलां हांवें थंयच्या 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 थंय केलां पापण्णा आमचो राय पापण्णा आमचो राय पापण्णा आमचो राय पापण्णा आमचो राय रावा येदोळ पापण्णाचें नांव मात्र आयलां दुसरे खंयचें नांव आसा गी Excuse me, my lord. Me, myself. D-O-G. Dog. Daniel. Oscar Gonzalez Daniel Oscar Gonzalez in short D-O-G Dog. तू कित्याक आयलाय Nomination, my lord. Nomination. हा आमचो प्रजाप्रभुत्व देश म्हळ्यार डेमोक्रेटिक फाटल्या 50 वर्सांतून पापान कितें केलां कितें करूंक ना कितेंच करूंक ना तर तूं कितें करूंक आशेताय हांव वोटाक रावंक आशेतां म्हाका ह्या गांवचो राय जावंक जाय ह्या फावटी पापन्ना आउट आनी हांव डॅनियल ऑस्कर गॉन्झालेस डॉग तूं देड म्हटलें परसो पिलो म्हज्या विरोध चुनावाक रावताय तूं राय जाताय कितें अनुभव आसा तुका वय वय कितें अनुभव आसा कितें ना हाचे लागीं वय हाचे लागीं कितें ना कितें आसा तुजे लागीं मुजे लागीं ब्रेन आसा ब्रेन म्हळ्यार मेंदू मुजे लागीं मेंदू आसा मुजे लागीं सकत आसा युवा सकत चंडीकोरीच्या लोकांनो युवा सकत हांव ह्या गांवाक युवा सकत हाडटलो अभिवृद्धी करतलो कितें करतलोय म्हजे प्रास वर्तें कितें करतलोय कितें करचो ना सांगा भाव भाव वय भाव भाव कितें करना सांगा हांव टॅक्नॉलॉजी हाडटलो आनी हांगा आसा फेसबुक तें कालें तुझ्या सोंडयेचो पुस्तक फेसबुक आतां कितें जाता या आनी तो आमचे फावटी करता ना
चंडीकोरी सगळ्या संवसाराक पावता. तुम्ही हांगा बसून अमेरिकाचे अध्यक्ष बायडन लगी उलोवयेत. तुम्ही हांगा बसून चीना देशाच्या प्रधानी लगी उलोवयेत. तुम्ही हांगा बसून खंय जाय थंय संपर्क करियेत. येस माय डियर येस. नेक्स्ट. अळे हांगा तुमचे मुखार सादर करता इंस्टाग्राम. हाँ तो किती जाता. हाँ ये इंस्टाग्राम सब सोलियोंची दिल की धड़कन. तुमची फोटो अरे हांगा यावा. तुम्ही अशें करून आनी तुमकां लियेत. तुम्ही रील्स करियेत. रील्स म्हळ्यार पिक्चर काडयेत. वय धाकटी धाकटी पिक्चर कर सगळ्या संवसाराक फायज करियेत. तशें केल्यार कितें फायदो? फायदो तुमकां पैसे मेळटात. कितले चड तुमच्या रील्साक व्ह्यूज मेळटात पळय तितले चड तुमकां पैसे मेळटात. तुम्ही हो बरा वया हो तुमका फटयता. तुम्ही खंय वेतात? आम्ही राजा फाटल्यान वेता. तर आता पापण्णा विरोध डॅनियल. येस DOG डॉग. ना आनीकी मुक्तो ना. आमचे लागी आनीकी आसा. अळे हांगा आसा ट्विटर. ವಿಟು ವಿಟು ಎಂದು ಹಾಡುವ ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿರೆ. ವಿಟು ವಿಟು ಎಂದು ಹಾಡುವ ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿರೆ. व्हडल्या लोकांकडे नाचचे. तुमचो संदेश तुर्तान पसार करूंक एका संदेशावरवी सगळ्या संवसाराक उसो पेटयता. ओटल्या मनशा लागी असले. आता तुमचे खातीर चंडीगोरी गावाक आम्ही आत्ते आसा. आणि हे लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए. जो रात आई तो सितारे बन गए. लिखे जो खत तुझे. हे टेलिग्राम. वय आदल्या पोटी म्हणजे ससुमाईन गुड केले वेळार तिच्या त्या गावांतच्या पुताक आम्ही टेलिग्राम शिकले. टेलिग्राम हांवें केला. म्हाकाय करता. आलेया हांव आमच्या चंडीगोरी गांवच्या पोस्ट ऑफिसान पोस्ट मास्टर जावन आसलो. हांवें दिसाक कितले टेलिग्रामा केल्यान तुजे गाल ओडले या. तुझे तेन टेलिग्राम जाल्यार म्हजे हे टेलिग्राम. डिजिटल टेलिग्राम. इंटरनेट टेलिग्राम. हातू कितें जाता? सकट सांगता तुमकां. केन्ना सांगताय? पहिले म्हाका वोट घाला आणि चंडीकोरी गांवचो राय करा. वोट फॉर DOG डॉग. चुप. जायतर या पोटीच्या एली समान रायाच्या स्थानाक दोघांनी नावां दिलात. एक पापण्णा आणि एक डॅनियल ऑस्कर गोन्झाल्वेस. खेल अभी भी बाकी है मेरे सरकार. येदोल जादूगर जाऊन पुरो आणि मुकार्या गांवचो बाजीगर हांव. शहनशाह मुझे नाव. शहनशाह दामण्णा. तू कित्याक आयलाय?
नीती करतनो हांवें येली सवाक रावता हांवें चांडी कोरिसो राय जावंक कशें येता तूं वसया तुका जादू शिवाय कितें कळीत आसा म्हाका कितें कळीत नाच सांगा व्हॉट इज युअर क्वालिफिकेशन येस येस व्हॉट इज युअर क्वालिफिकेशन तू कितले शिकलाय जादूगाराच्या शिकपाविशीं या त्याच्या कामाविशीं या त्याच्या व्यक्तित्वाविशीं उलोवचे कोणायकी ना उलयली तर तुमची तोंडां बंद जातली तर तू या चंडीकोरीच्या गांवच्या लोकांक कितें दिवंक आशेताय ताचे लागीं दिवंक कांय ना येस येस ही इज ओनली अ मॅजिशियन ताका तांत्यो धरून मात कलीत तुझ्या मुगाच्या चंडी कोरीच्या लोकांनो फाटल्या 50 वर्सांत ह्या पापण्णान तुमकां फोटेला शिवाय दुसरें कितेंच ना पळया कितल्या व्हडविकायन हो सांगता हो आंब्या सुरूक ताणेन लायलो म्हणून हे आंब्याचे रुकार कितें आसात आंबे फकत आंबे तातून केल्ल्या उपरांत नकरेय मेळचे आंब्याची पार मात्र ती खंयच्याय घेवप करना परत्यान मातयेक लायचे ती खंयगी वचोन किरलता आनी एक आंब्या सोरूक खंयगी एक परदेशी आंब्या सोरूक जाता तर तू कितें हो आंब्याचो रूख कतरीचे म्हणटाय ना नीती करतनो म्हज्या मोगाच्या चंडी कोरीच्या लोकांनो तुमच्या मध्ये कोणी कॅमेरामॅन आसात बी व्हिडिओग्राफर आसात थंय कित्याक बसल्यात मुखार या हांवें सांगिल्लें सगळ्या गांवार बहिष्कार पळय फाटल्या 50 वर्सांत तुम्ही या आंब्या रुखाचे फकत आंबे खावन आशिल्ल्यात जर तर तुम्ही म्हाका चुनायत करतात तर या आंब्या रुखार पणस जातले अशी तकली समानाया तकली फिरवाल्या आणि कोणा कितेंय तरी गावाला विचारूंक आसात ते कशे आंब्यान कोण सांगते आसात ते Impossible! He is a fool, bloody fool! म्हाका चीत दिवन ऐका तुम्ही म्हाका चुनायत करतात तर या आंब्या रुखार पणस जातले पणस जाल्ल्यान कितें फायदो पळया आंब्याचो रूख आनी आंब्याच्या रुखाचेर पणस पणसाचे घरे आमी करतल्या पणसाची पोंप्यां तांदून धावन चिप्स आमी करतल्या पणसाचे शेड तांदून धावन विविध कणां आमी करतल्या पणसाचें बिकण तांदून धावन ॲटम बॉम्ब करतल्या तशें पणसाचो हर एक वस्तू वापर चंडी कोरीचो लोक ग्रेस्त जातलो आनी चंडी कोरीचो पणस सगळ्या संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी इम्पोर्ट जातलो इम्पोर्ट इम्पोर्ट नाही सायबा एक्सपोर्ट वॉट एव्हर हांवें सांगिल्लेंच तें उतर तर आमकां पैसे मेळटात वय तुमकां पयशे मेळटात तुमच्या आंगार भांगार येतले दादल्यानो तुमच्या बँक अकाउंटांनी लाखांनी दुडू येतालो तुमकां कितें जाय सांगा हांव तुमचे खातीर करूंक तयार आसा तर आमी कितें करूंक जाय तुम्ही म्हाका मत घाली जाय गेली सवान जिखय जाय चंडी कोरी गांवचो राय करी जाय ते जात दिना ओ लोक मोजी फाटती शिवाय हेरा लागी वसाना फाटल्या 50 वर्सांत नाणी म्हाका सांभाळला येस येस आय एम देर द यूथ फोर्स युवा चंडीकोरीची युवा सकत मुझे मुखार युवा सकती ना म्हातारी सकती ना हांवें सांगलेंच तें उतर तें मिरवाल्यार तुमची तोंडां बंद उलोवंक ना
नीती करताना हांवें तयार आसा येली सवाग जायत तर येदोळ 3 नांवां आयल्या दुसरी कोणी आसात हांव 5 म्हणसर मेस्तां 5 म्हणसर कोणाची नांवां येनात जाल्यार तुमच्या तिगांची नांवां हांव अंतिम करतां 1 2 3 4 तू येली सवाक रावताय ना नीती करता न्हू बसोन बसोन पाय मेलो रावलो बक्षया म्हाका 5 इतल्यार चुनावाक नांवां दखल करची प्रक्रिया संपता येदोळ 3 नांवां आयल्या पापण्णा तुजें चुनाव चिन्ह आंब्याची पात आणि तू डॅनियल ऑस्कर गंजालस डॉग तुझे चुनाव चिन्ह मुजो पेटो ना मोनजातीक चुनाव चिन्ह जावन वापरूंक अवकाश ना तू दुसरें कितेंच वापर ताका टोपी दिव्या टोपी म्हाका नाका टोपी ह्या जादूगराक दिव्या मुखार टोपी घालचे बरी दिसता हांवें म्हजें चुनाव चिन्ह येदोळूच जितून जाला म्हज्या चुनावाचें चिन्ह आसा ना भिकण आसा नाकात एक भिकण कितें करूंक शकता तें हांव तुमकां दाखयतलो डॅनियल तुझे चुनाव चिन्ह म्हाका लाटणे जाय वय लाटण्यान कितें करूंक जाता हांव ही दाखयतलो टिक टिक पान कणकेचे रान समजाना तर मना धर मुजो कान उमिण्यांची रास तुझे मुझे मास नंगा भूका हिंदुस्तान तुमचं मत 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 टिक पान कणकेचे रान समजाना तर मना धर मुजो कान उमिण्यांची रास तुझे मुझे मास नंगा भूका हिंदुस्तान टिक टिक पान कणकेचे रान समजाना तर मना धर मुजो कान उमिण्यांची रास तुझे मुझे मास नंगा भूका आज चुनाव सोडी आमच्या संप्रदायाप्रमाणे हांव चुनाव चलोवन वरता तुमचं मत कोणाक म्हण हांवें विचारतना तुम्ही तुमचे हात वयर घालचे एकल्याक एक मत मात्र जायत फाटल्या 50 वर्सां हांव अशेंच चलोवन आसा येदोळ वैरेक हांवें क्लोज आशिल्लो लोकांनी हात वयर उखलचो अवकाश लाभोंक ना आज आमी तेग आसा पळय म्हज्या तर्फेन चड हात उखलतात दामण्णा कोण वोट घालूंक आशेता तांणी ताचे हात वयर घालचे पापण्णा कोण वोट घालूंक आशेता तांणी ताचे हात वयर घालचे
मोडूल हात वयर गल्ल्यानी हात सकला घालचे. ओ मोस, ओ मोस. किती करताना हवे एक मशीन तयार केला. तीन बटन असा. पहिलो आंब्याच्या पारिसो म्हणजे पापड. दुसरो लाटणे असो म्हणजे डॅनियल असो. तिसरो विकणाचो म्हणजे मुजो. तुमका कोण जाय पडे तांच्या बटनावर तुम्ही दमची. ना ना ते साथ दिना. हो आमका मोस करता. शट अप मॅन. आता टेक्नॉलॉजी सकाळ. I like this idea, Damanna. I like this idea. 3 cheers to you. हे साथ दिना. हाचेर म्हाका कसलोच विश्वास ना. म्हजो निर्णय अंतिम. जायतर पहिले आम्ही या मशीनाची परीक्षा करूया. जाय सक्कड येऊन तपासणी करून दे. तू हांगा ये बघ. वय वय तून सांगा ये. तुका कोण जाय पडले तांच्या नावा मुखल्या बटनावर तू दाम. बटन दमसो. बटन असान नाही आणि असे बोटान दमसो. ही सदांची दमची सवय मुजी. तुवें हांवें आंब्याच्या पारीक दमलो. पळया पापणाक एक वोट जालो शक्य मू. आता तू हांगा ये बघ. तू कोणाक दमताय? हांव तुका दमतां. म्हाका दमची गरज ना. हांव हांवकाच. तू ह्या मशीनाक दम. पळया हिणें विकणाक दमलो. आता पापणाक एक वोट म्हाका एक वोट. आता तू हांगा ये बघ. तुझं मत म्हाकाच न्हू. पळया हिणें लाटण्याक वोट दमलो. ते गाय की एक एक मत जालो. आता हांव पापणाक वोट दमलो. पळय पापणाक 2 मत जाले. म्हाका 1 मत जालो. डॅनियलाक 1 मत जालो. म्हाका पसंत जाली. तर ह्या पोटीचे एलिसा या मशीनाचेर चलतले. पूण घेण काय ना. म्हजो निर्णय अंतिम आणि सर्वांनी मानचो. ह्या पोटीचे एलिसा ह्या मशीनाद्वारे चलतले. तुमकां कोणाक मत घालूंक आसा पळय तुम्ही तांचे नांवा मुखलो बटन दामचो. तुम्ही सर्वांनी एक लायन करून रावचे. पयलो बटन पापणाक वता. दुसरो बटन डॅनियलाक वता आणि तिसरो बटन दामणाक वता. तकलेक एक वोट आसा आमच्या देशांत. मोल ताचे रिगयतात रक्ता मासांत. तकलेक एक वोट आसा आमच्या देशांत. मोल ताचे रिगयतात रक्ता मासांत. वोट जसो पेटेंत घालो दिवोट तसो बिळांत गेलो. कोणे तरी गिळून सोडलो एका घासांत. एका घासांत वोट मोजो ल्हान तरी घेतेल्याक मान. पोट मोजे माट्याक वेता ताचे जाता भान. वोट मोजो ल्हान तरी घेतेल्याक मान. पोट मोजे माट्याक वेता ताचे जाता भान. तकलेक एक वोट
मोलताचे रिगयतात रक्ता मासांत तकले केक वोट आसा आमच्या देशांत मोलताचे रिगयतात रक्ता मासांत सर्वांनी मतगण जालो म्हण हांव चिंता. आतां फलितांशाची सर्ती. आमी हांगासर कितले जण आसा? हांवेंय मत घाला. म्हाका आमी हांगासर 25 जण आसा. 25 परस चड मत येवंक नजो. एकल्यान एक मत घाला म्हण हांव चिंता. वय वय फलितांश या परी आसा. पापण्णा तुका मेळिल्ले मत जावन आसात 0. पूज्य कितेंच ना. म्हजो वोट खंय गेलो? तुवें म्हाकाच दिल्लो. डॅनियल ऑस्कर गोन्साल्वस लाटणे तुकाय 0 वोट. आउच अनबिलीवेबल मॅन. हांवें कोणाक गमलो? म्हाका सोडास ना. तिसरे दामण्णा 25 वोट. हांव जिंकलो. हो चुना सारको ना. आमकां अन्याय जाला. वय वय म्हाकाय अन्याय जाला. जें कितें फैसल ह्या मशिनान दिला तोच निर्णय अंतिम. ह्या पोटीच्या एली सामान दामण्णा जिखून आयला आनी तर 5 वर्सांक तसोच सरकार चलतलो. ते साथ दिना. ते साथ दिना. हाका दरा आनी भितर विचार करा. आज तावन म्हजो सरकार. जें कितें हांव उलयतां तेंच उतर. जें कितें हांव करतां तेंच फैसल. वय वय आंब्या रुकार कोणूच. मेळटा पळय ते रवा. 5 वर्सांनी तुमचे बरे दीस बेगीनच येतले. तुमकां कितें मेळना सांगा. सगळ्यांकी ह्या आंब्या रुकार पणस मेळटले. ह्या पणसा द्वारे तुमची संपत्ती वाडटली. तुमचे बँक अकाउंट्स भरतले. पळय ते रवा. तुमचे बरे दीस बेगीनच येतले. आधी आम्ही दामण्णाक आमच्या गांवचो रायजान विंचलो. ताणे आमकां फटयले. आंब्या रुकार पणस जातात म्हूण आमकां बसयले. आतां पणस येनात आंबे येनात. कितें जालें आतां? पयले आमी धर्माक आंबे कातल्या. आतां आंब्याच्या काती वयर टॅक्स घाला. आंब्याच्या रोसाक टॅक्स घाला. आंब्याच्या मासाकी टॅक्स घाला. आंब्याच्या पारी वयरी टॅक्स पडला. म्हारगाय सटल्या. आमच्या बँकान पैसे आमचे सोडा. आमच्या बँकान पैसे कशे येतात कळना. म्हाकाय अन्याय जाला. वय किती करता न्हू. आमकां सगळ्यांकी अन्याय जाला. तुम्ही कितें तरी करीत. तुमकां एकच कडेन पळोवंक म्हाका खुशी जाता. पळया तुमच्या तोंडार कसलो संतोष. फाटल्या 50 वर्सांत हांव नाचलो संतोष आतां तुमच्या तोंडार आसा. पयलें तुमच्या आंगार हाडां दिसतलीं पूण आतां
तुमच्या अंगार मास आयला, तुम्ही पुडपुडीत झाल्यात, सुटसुडीत झाल्यात. वय म्हणून ती करता ना दामण्णा, ह्या लोकांनी तुझे फिर्याद मांडल्या. तुवें आमकां फटयलाय म्हणून. आंब्या रुकार पोणो जाता म्हूण बसयल्ले. आतां आंबे येनात, पोणोस येनात. आमकां आमचो पोणोस जाय, आमकां आमचो पोणोस जाय. दिव्या बा दिव्या, तुमीच म्हाका सांगा, हो आंब्याचो रूख वाडून रूख जावन आंबे जावन कितली वर्सां लागल्ली? एका वर्सान आंबे जाल्ले गी, 2 वर्सांनी आंबे जाल्ले गी, 4 वर्सांनी आंबे जाल्ले गी, वर्सान वर्स लागल्ली. तशेंच एक ना एक दीस सगळ्यांकी आंब्या रुकार पणस खंडीत मेळटले. दामण्णा, तुझे उलोवणे चड जाता, तुझे कार्य उणें जाता. तुवें ह्या लोकांक मात्र न्ही, म्हाकाय फटयलाय. वय की नीती करता न्हू? तुमकां अन्याय जाला गी, हांवें तुमकां अन्याय केला गी. वय, हांव ह्या गांवची नीती कर. ह्या लोकां तर्फेन हांव तुजे लागीं विचारना सांग. हो अन्याय. तुमकां अन्याय जाला जाल्यार बारी बेजारायची गजल. तर एक काम करया, आमी नीती करता कशी बदलया. वय अळे, हो म्हजो सांगाती मोठो मिंटू. आज तर हो मोठो मिंटू नाही, या गांवचो मुखेल नीती करत MM. वय नीती करतो न्हू वय. तुम्ही कितल्या वर्सां जावन नीती करता जावन आसा. तुमकां एक दीस निवृत्त जायना काय? वसा, आज जावन तुम्ही रिटायर्ड. आज जावन तुमच्या कुटुंबा सांगाता निवृत्त जीवन सरा. मोठमोजो ल्हान तरी घेतल्याक मान, दिसान दीस गांव जाता भुकेचें साण. मोठमोजो ल्हान तरी घेतल्याक मान, दिसान दीस गांव जाता भुकेचें साण. मोठमोजो ल्हान तरी घेतल्याक मान, दिसान दीस गांव जाता. नीती करतलो आमी आतां कितें करचें? कितेंय करूंक जायना. हांव असहायक, म्हज्या हाती अधिकार ना. त्या दीस हांवें तुमकां सांगतना तुमी म्हाका आयकले नात. तुमी म्हाका तिरस्कार केलो. जर तर तुम्ही युवा शक्तीक अवकाश दिल्लो तर हो गांव उद्धार जातो. बाप तो म्हातारो पापान नाही ना. वय वय, ताकाय विचार केला. वाईट के जालें ता तेंय कळीत ना. आता कितें करचें त्या विशीं चिंतया. करचें कितें? आमी सर्वांनी एक जायची, एका मनान झुजाची. म्हजे लागीं एक मास्टर प्लॅन आसा. फाल्यां सगळे आमी हांगास सांगाता मेलया. ब्रेकिंग न्यूज. चंडीकोरी गावाक संवसाराचो श्रेष्ठ गांव म्हूण घोशीत केला. चंडीकोरी तितलो अभिवृद्धी जाल्लो गांव दुसरो ना. पळया आज चंडीकोरी गांवांत कितें ना, सगळें आसा. चंडीकोरी गांव. चंडीकोरी गांवांत बेगीच आंब्या रुकार पोणो जावचे आसात. पणसाच्या बिकनातून एटम बॉम्ब तयार करचो पयलो गांव चंडीकोरी जातलो. आनी हाचो सगळो श्रेय वेता हांगासो राय दामण्णाक. लॉंग लिव्ह दामण्णा! 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 लॉंग लिव्ह. हांगासो पाठिंबो पळयतना मुखल्या 5 वर्सां की दामण्णा राय जावच्यान कसलोच दुबाव ना. सगळो लोक दामण्णाक परत्यान राय जावन पळोवंक आशेता. लॉंग लिव्ह दामण्णा! 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 पापांना तुका कशेंय आता हांवें सोडून हाडला.
आणि मग आम्ही मोकल्या वर्साक काले म्हणी योजन गलीचे बेगिन्स चुनाव येवंचार आसा आमचो आदलो नीती करती ना नो आयला तो कितें करता तो सुनेना मात आम्ही एकवटान झुजाचे आणि कालेंकन त्या दामनाक सोलवेचे आणि दवंडेचे हांवें लोकांसून झून तापयला वय 10 वरार येवंक सांगिल्ले आतां 11 जाल्यात म्हाका तुका सोडल्यार हेर कोणी दिसना नीती करता न्हू डॅनियल तुजो लोक खंय आसा आम्ही तांकांच राखून आसलो एक झूज मांडून मुखल्या वर्सा काले म्हणी योजन घाल्या म्हणल्यार हांगा कोणूच दिसना खंय आसात लोक आयले तुझ्या मोगाच्या लोकांनो रवा खंय वयता तुम्ही तुमकां हांगासर जमत का पयल्ले आमकां आमचे काम आसा आमकां पडलो सोंगा मागीर त्या आंब्या रुकार पोनोस दिता म्हणलो ग्रायक आसा ताका आमी हांगा तोंडावंडोवचे नाके तर तुम्ही ताचे पक्षेक वेतात तुम्ही चिल्लर पैसे खातीर तुमकांच ताका तुम्ही विकतात हा व्यर्थ डॅनियल व्यर्थ म्हज्या आणि तुझे झूज व्यर्थ ओ लोक सुधराना टिक पान कणकेचे रान समजाना तर मना धर मुजो कान उमिण्यांची रास तुझे मुझे मास नंगा भूका हिंदुस्तान आमच्या संप्रदायाप्रमाणे 5 वर्सांक एक पोटी आम्ही नव्या रायाक चुनायत करता येदोळवारे या आमच्या दामण्णान या गावात ओढ सेवा दिल्या गावाची ओढ प्रगती केल्या फाटल्या 50 वर्सांनी जायनातली प्रगती या 5 वर्सांनी जाल्या आणि आमकां आंब्या रुकार पोनोस बसयल्ले पोनोस सोडा आता आंबे येणार पळया 5 वर्सांनी आंब्याचो रूख आल्याचे किल्लो वट झाला आणि इल्लो वट जावंक जाय ताचे उपरांत सगळ्यांक आंब्या रुकार पोनोस मेळटले वय ताच्या उतरांनी रासाव आसा आम्ही ताका परतीन 5 वर्सांक कित्याक चुनायत करून नजो हांव चिंता ह्या वर्सा ह्या गांवांत कोणी चुनाव रावचे नात ताकाच सर्व अनुमतीन ट्राय करतले पापण्णा तुझ्या पक्षान कोणी आसात गे डॅनियल तुझ्या लाटण्यानी की आसा गे वय आसा कोणी आसात गे तुझ्या पक्षी आणि कोण तरी येली सवाक रावता हांव 5 मनशार मेजता 5 भितर कोणी रावनान जाल्यार दामण्णा मुखल्या 5 वर्सांक आमचो राय जावन चुनायत जातलो दामण्णा कितें म्हणटाय वय नीती करता न्हू वय ह्या गांवची प्रगती जायत जाल्यार हांगाच्या लोकांची प्रगती जायत जाल्यार चंडीकोरी एक नवो गांव जायत जाल्यार तांकां दामण्णाच्या मुखेलपणाची गरज देखून हांव परत्यान तेंच उतर सांगता तुम्ही म्हाका चुनायत करतात तर तुमकां आंब्या रुकार पोणोस मेळटले केदाळा म्हणून विसरी नाकात एक ना एक दीस तुमकां आंब्या रुकार पोणोस खंडीत मेळटले 1 2 3 दामण्णा 4 हांव रावतली येली सवाक शाबास वय नीती करतलो आम्ही आसा तुमच्या सांगता झुजा गो फॉर इट म्हज्या मोगाच्या गांवच्या निवास्यांना 5 वर्सां आदीं आमी फुटवल्या आमी निसराल्या ताणें म्हज्या कानाक घेवन फुंकुल्ले व्हड व्हड आश्वासनां ताणें म्हाका दिल्लीं हांव ताचें उतर पातलेली हांव फसवाली आनी हांवें तुमकांय फसवयलें
आनी मुखार अशें जायन वचो. एक अवकाश आमकां मेळ्ळा. हो अवकाश जर तर तुमी भोगतायशात परतून 5 वर्सांक हे केदींच साध्य ना. हो आंब्या सुरू ह्या रुकार आंब्याचे जायचे शिवाय पोळोच जावंक बिलकुल साध्य ना. देखून चिंता आनी गट निर्णय घेया. जर तर परत तुमी निसराल्यात परत्यान तुमी फटवून पडशात जाल्यार आनी मुखार हे केदींच साध्य ना. हो रूख आंब्याचो रूखच जावन उरतलो. देखून विंचोवन तुमची बरें जाय जाल्यार बरें विंचा, खोटें जाय जाल्यार खोटें विंचा. मोठमोजोलान तरी घेतल्याक मान दिसान दीस गांव जाता भुकेचें साण. मोठमोजोलान तरी घेतल्याक मान दिसान दीस गांव जाता भुकेचें साण. मोठमोजोलान तरी घेतल्याक मान. Aston Joshua D'Souza, Ashok Nagar. Meben Aldrich Montero, Gurpur. Clarence Oil Machado, Parla. Angela Neora de Souza, Bondil. Alvina Alicia Montero, Shaktinagar. Anora Neeril de Souza, Bondil. Adrian Jyoti de Souza, Kulshekar. Diola Kadoza, Mudbidri. Larissa de Souza, Ranipur. सृजना विवा मतायश शक्तिनगर. Sanjana Riva Matayesh, Shaktinagar. Alrisha Velani Rodriguez, Gurpur. Princia Viola de Souza, Bajal. Princeton Matthias, Kirin. Ashton Lobo, Loreto. Aaron Rick Morris, Parla. Robin Mario Fernandez, Paldane. Grecian Arana, Paladka. Anson Andrade, Gurpur. Elvin Rego, Venur. Shanvin Lasradu, Bajal. Neil Suraj Menezes, Parla. Risha Narona, Gurpur. Royston Rodriguez, Ottawa. देव बरे करून नाटक पंगडाक. डेनिशा तुका खबर आसा आमच्या कोंकणींत 41 समुदाय आसात आणि तांचे पैकी एक आसा सिद्धी समुदाय. सिद्धी समुदायाच्या रक्तांत संगीत आनी नाच वळटा. तांच्या संप्रदायाक उठत्या नाचा पैकी एक नाच धमाम. ह्या ताळाक एक नाच इंदू मामा आमच्या नाच पंगडाची वांगडी शिकल्यांत. हो नाच शिकयला सुनील माम सिद्धी. आता तुमच्या मुखार दमाम नाच इंदू मामा.